Konkani film A Cold Summer Night, written and directed by Yash Sawant, has been selected for the 71st Locarno Film Festival, Switzerland. It is one of the world's longest-running film festivals in the world. The festival will commence on 1st August and end on 11th August 2018. Addressing media persons, director of the film Yash Sawant said that the film is based on a true story about a migrant worker from Maharashtra and his extramarital affair. The film will address the issue of adultery along with the treatment of migrant workers in Goa. सो हे पिक्चर आम्ही 21 मिनिट्सचे शॉर्ट फिल्म आम्ही ह्याच वर्सा शूट केले, ह्या वर्सा कंप्लीट केले आणि आता आमचो ऑगस्टान वर्ल्ड प्रिमियरा खातीर इन्वायट केला आमकां इन इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन एट द लोकार्नो फेस्टिवल 71st लोकार्नो फेस्टिवल विच टेक्स प्लेस इन स्वित्झर्लंड. ते स्वित्झर्लंडात जाता इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन. सो हे पिक्चर जे केला आम्ही एक खरो इन्सिडंट जाल्लो लास्ट इयर. सो तो इन्सिडंट घेवन माझ्या फॅमिलीक जाल्लो तो इन्सिडंट घेवन हांवें तो स्ट्रक्चर केलो इन 20 मिनिट्स आणि ती फिल्म तशी स्ट्रक्चर करून केली आम्ही त्या. लोकार्नो हो विश्वाचो टॉप टियर फेस्टिवलान मानून घेतात अँड आर कोंकणी फिल्म सेकंड ओल्डस्ट वर्ल्डान तो आणि लॉंगेस्ट रनिंग फेस्टिवल वर्ल्डान जाता. द फर्स्ट कोंकणी फिल्म टू गेट सिलेक्टेड इन एनी टॉप टियर फेस्टिवल. आणि सुद्धा फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 10 years. लास्ट पिक्चर जालें 2007 आसलेले आमच्या सेक्शनान. सो इन 10 years आमी आसा आतां वी आर ब्रेकिंग दी आयस इन दॅट इन 10 years. आणि जर तुमकां फिल्मा बद्दल आनीक मातशें थोडें सांगपाक वचत जाल्यार इट इज एक इन्सिडंट वन नायट इट टेक्स प्लेस एक रातीच्या पिरियडात जाता. एक महाराष्ट्रान मायग्रंट आसा तो भायलो तो एक जॉयंट फॅमिलीच्या वयर रेंटाक रावता आसता घरान. एक इन्सिडंट जाता घरा भायर सगळी आख्खी कॉलनी आख्खी फॅमिली ताका उलो मारत आसता आनी तेजी बायल प्रेग्नंट आसता पूण ती घरान नासता, ती आपल्या आवयक दिल्ली आसता आनी ह्यो आनी खंयच्या फिमेला वांगडा रुमान आसता. सो दीस बेसिकली त्या सिच्युएशनान तेज्या वांगडाचे घडलेलें तो ताका लीड कॅरेक्टर घेवन ही फूल इन्सिडंट तेज्या तकलेच्या थ्रू प्ले केला. आनी इट बेसिकली आमी टार्गेट करताले उलोवंक सोदताले हांव सद्याक आतां आमचे जे 2018 जी सेमी ट्रेडिशनल सोसायटी आसा आमची गोंयांत आनी ती जॉयंट फॅमिलीज व्हेरी फ्यू जॉयंट फॅमिलीची उरल्यात ती ह्या सिच्युएशनाक अडल्ट्रीक कशी टॅकल करतात. आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना तो भायलो कोण आसता तेज्या अगेन्स्ट कशें आमी सद्या आमचो एक एटिट्यूड आसा गोवन्साचो एटिट्यूड भायल्यांचेर. दॅट इज द मेन फोकस ऑफ द फिल्म. We are leaving the film with a lot of questions for people to self-reflect upon. We hope it gets a good audience worldwide and this is a big step for us. फुडल्या 1-1.5 वर्सां we'll try to run this film in various film festivals throughout the world. आणि आमचे नोव्हेंबरान इफ्फी जावपाचें आसा गोंयांत. वी होप टू गेट सिलेक्टेड देर काय आमचे इंडिया रिलीज जाता.